वोटिंग केल्लें आसा सकाळी फुडें येवन कितें म्हणटा हेचेर? आमी आतांच येवन वोट मारलेलो आहा आमच्या कॅन्डिडेटाक. पयलें म्हणटा ते हांव सगळ्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. इतलो मोठो सपोर्ट आमकां जेन्ना घरांनी भोंवली कॅम्पेन फॉर अंजुना जिल्हा कॅन्डिडेट बाब नारायण मांद्रेकर एंड शिवोली जिल्हा कॅन्डिडेट बाब महेश्वर गोवेकर. जेन्ना आमी भोंवताली कॉर्नर मिटींग घेताली तेन्ना द रिस्पॉन्स वॉज व्हेरी गूड एंड आय रिक्वेस्ट ऑल माय पीपल फ्रॉम शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी अंजुना जिल्हा एज वेल एज शिवोली जिल्हा टू come out in big numbers and vote for a candidate Bab Narayan Mandrekar from Anjuna Zilla and Bab Maheshwar Goekar from Shioli Zilla. मॅडम फ्रॉम डे वन जेन्ना प्रचार स्टार्ट जालो तेन्ना पासून तुमी अंजुना कॉन्स्टिट्युएन्सी खूब म्हणजे डोर टू डोर भोंवताली आनी पक्षांनी सांगलेलें हांगा तुमी चड भर दिया म्हणून. कितें दिसता कितकी आघाडी मेळटली अंजुना मतदारसंघात? We are expecting 74% people to come out and to win in big margin. आमच्या शिवोली चे कितलो लोकांचो प्रतिसाद आहा तो पयलोच आमच्या अंजुनाय आहा आनी द थिंग इज नो आय डिडंट कॉन्सन्ट्रेट ओनली ऑन इन अंजुना. इट वॉज कॉर्नर मिटिंग्स वी वर होल्डिंग इन शिवोली ऑल्सो. And thank everyone who came from day one till the end for campaigning, who roamed with us, as well as for voting for our candidates. Thank you. मॅडम लोक म्हणटा कितें अंजुना म्हणटा तुमकां टफ आहा. कांयच टाफ ना. 20 सेकंडार यो. मॅडम एक फोटो घातले. आमी लोकांक भायर काडपाची सगळी प्रक्रिया लायल्या आतां लोकांचेर आहा ते भायर सरपाक आनी मतदान करपाक. म्हाका दिसता पर्रान 70% वोटींग जातलें अशें म्हाका दिसता. कित्याक आमचे सगळे भुरगे एक्टिवली लोकांक भायर काडून मतदानाक हाडटले. ते लोकांचे मतदानाचे तेंचेर आहा ते वोट कोणाक घालपाचे. पूण आमी भायर काडपाची कामां आमी प्रक्रिया लायिल्ली आहा. म्हणजे युथाक चेडे तशी चेडवांक तशी बायलां आमी फुडें काडलेले आहा. तुमी हाडा म्हणून मतदान करून घेया. सेम वे म्हाज्या हिसपान कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून जी आहा जी आरपोरा नागवा कलंगूट कांदोली आनी शिंकेरीम बागा हे एरियांसूनय पासून 65% वोटींग म्हाका तरी दिसता. गेल्या फावटी 50% जाल्ले जेन्ना कोवीड आसले. सो आनीक 15% वाडपाची शक्यता आहा. सो आमी टार्गेट दवरला 65% वोटींग इन कलंगूट ZP एरिया. थँक्यू. ही 3 टायर इंजीन हे 3rd टायर आमचे ZP. तांकां सांगल्यार थोडे पावरूय दिता म्हणून रुरल गोवाचे पावर म्हणजे विलेजीन सगळ्यांक आख्खे गोंयचे विलेजीन जे आयज मतदान जाता तेजे उपरांत तांकां पावर दिवप. आनी म्हाका दिसता पावर दिवप इम्पॉर्टंट आहा. कित्याक हांव जिल्हा पंचायत मेंबर आसलो आनी त्या टायमार आमकां 25 लाख अशे वर्साक मेवताले. 2009-10 स्टार्ट 25 लाख आनी आयज तांकां 55 लॅक्स मेवता. तांकां पावर दिवप इम्पॉर्टंट आहा. पयशे इम्पॉर्टंट ना. डेव्हलपमेंटाची कामां तेंच्यांनी वेगवेगळे डिपार्टमेंटान लेटर करून डेव्हलपमेंट करपाक जाता. पूण पावर दिवप की तुमच्या हातीन आपूण रुरल एग्रीकल्चर सेक्टर दिता. म्हणजे तुमी एग्रीकल्चर सेक्टरान तुमी इतलो फंड यूज करपाचो आनी तुमच्या हातीनसून आमी हे जे ट्रॅक्टर आसूं ही मशिनां आसूं जी मशिनांनी प्रॉब्लम जाता केन्ना केन्ना लेट पावता मशिनां. म्हणजे हार्वेस्टिंग मशीन आसूं जो आमचे बी आसूं जे आमचे थोडे हे आसूं सारें आसूं एग्रीकल्चर गोंयान कसो वाडचो हें इम्पॉर्टंट आहा. शेती आमची बॅकबोन आहली इकॉनॉमीचे हे वाडचे हे जर तर जिल्ल्याच्या हातीन दिले आनी तेजे भायर दुसरे पावर्स म्हणजे अंडर WRD ते बांद बांदप आमचे खजान लँड राखून दवरप थिंगासर नल्ला जे आहा ते बांदप अंडर WRDच्या अंडर येता. आनी रुरल डेव्हलपमेंट जे आहा हे कोणूच पळयना. RDA म्हणून एक डिपार्टमेंट आहा तेजो मंत्री हांव आसलो. तुमी पळय हांव आसतना कामां कितकी जाल्या पळय सगळी. इवन तिलारी इरिगेशन जे कॅनल आहा
ते आमी अंडर RDA साफ करून घेतले. म्हणजे 2 टर्मांक हांवें साफ करून दिले ते. म्हणजे ते टेंडरांनी काडप ना, 5-5 कोटीचो टेंडर ना. आमी हे डायरेक्ट पयशे आमचे लोकल लोक जे गोंयान आहा तेंच्या अकावंटान घातले, कित्याक तेंच्यांनी कॅनल साफ केले. ते कॉन्ट्रॅक्ट दिले उपरांत ते म्हणून भायले लोक येता आनी ते कॅनल साफ करता. आमचे गोंयकारांनी हें काम करप. सो RDA डिपार्टमेंट जो आहा हो अंडर जिल्ला दीत जाल्यार एक बरी मॅसेज वयतली, अ गूड मॅसेज टू द पीपल ऑफ गोवा दॅट RDA इतले पयशे सेंटराचे हाडूंक जाता, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूंक जाता. आमकां उगडास आसा की आमी प्रत्येक विलेजींनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट केल्लें. तशें कोण तरी तेंच्या फाटल्यान लागपाची गरज आनी जिल्ला मेंबर इज द रायट पर्सन टू गो इन द पंचायत, ब्रिंग पीपल टुगेदर, ब्रिंग यंग यूथ टुगेदर आनी एक तरी शेत बरे भशेन लावप, तेचे सायडीक जो तर बांद आहा तो बांदप, RDAनसून भुरग्यांक कामाक लावप, जे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा तांकां रजिस्टर करप आनी तांकां कामाक लावप, तेंच्या अकावंटान पयशे डायरेक्ट फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे पयशे येवप. हें म्हाका दिसता करीत जाल्यार एक न्याय जातलो ह्या डिपार्टमेंटाक, दॅट इज जिल्हा पंचायत. एका वटेन तुम्ही हे पळय सांगता एक बरी गोष्ट आनी काही प्रमाणात थोडंफार भाजप विरुद्ध एक नाराजीचो सूर बी आसा, तो फरक हे निवडणुकीक ना 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 तो फरक जो आहा हो सोशल मिडियाचेर दिसता. तूं जेन्ना दारांनी भोंवता लोकांच्या तेन्ना कळोन येता की लोक जो आहा हे आमी जे काम करता, आमदार काम करता, पंचायतीचे लोक काम करता, NGO काम करता, बरे लायक मायंडेड लोक काम करता, फुडाकार घेता आनी बरें काम फुडें व्हरता, तितून सगळे लोक खूश आहा. लोकांचे पयशे, इवन प्रायम मिनिस्टराचें विजन जें आहा विकसीत भारत, तितून आमचो स्वयंपूर्ण गोवा जो CM म्हणटा, हे वेगवेगळ्या हितून सेक्टरांनी CM इज हेल्पिंग आवर लोकल पीपल टू कम अप इन लायफ, वेदर इट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑर एनी अदर सेक्टर. सो आमी रिक्वेस्ट करता की RDA डिपार्टमेंट जो आहा हो डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट हो डायरेक्ट अंडर ZP हाडचो आनी ZP हितूनसून जे फंडींग आहा ते ZPचे थ्रूच दिवचे आनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन आनी जे शेताची कामां जी आहा अंडर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हे तेंच्या अंडर करचे. म्हणजे डिपार्टमेंटाच्या अंडर तेणी कामां घेवंक जाता, WRDचे अंडर तेणी कामां घेवंक जाता. असो जो तर एक मॅसेज असत जाल्यार जिल्हा पंचायत मेंबर वील बी व्हेरी प्रोएक्टीव एंड वील बी व्हेरी बिझी. जिल्ल्यांसूनच आमदार जावप आमी जाल्या पळय तशें खुबशे जाणांनी प्रयत्नय करपाची गरज आहा. सो तशें जो तर सरकार मदत करीत आनी तांकां एक बरो RDA दीत जाल्यार हें काम जाता. सो अपेक्षा आता तुम्ही वोटिंग करून भायर सरलेले आसा, कितें दिसता, कितें सांगपाचें प्रोसेस जो चालू आसा व्यवस्थीत बरे भशेन चालू आसा. आनी हांगा तशें प्रॉब्लम आमकां तरी प्रॉब्लम तसो कांय दिसूंक ना आनी अशेंच व्यवस्थीत चलचें अशें आमकां दिसता. हे इलेक्शन जे बॅलेट पेपराचेर जाला हरशीं ते हेजेर जाताले मशिनाचेर, कितें डिफरन्स? मशिनाचेर कितें जाता, मशिनाचेर फास्ट हे जाता, प्रोसेस जाता, टायम लागता. बॅलेट वोटिंगाक मातसो टायम लागता. अरेंजमेंट कशें कितें आसा? अरेंजमेंट भितर बरो आसा. चिंतून ना. थँक्यू. आमचे वोटर्सांक अपील करता की टू एक्सरसायज युअर फंडामेंटल रायट. इट इज टुडे वेर यू कॅन एक्ट. कित्याक लोकांक आयज खबर आसा, स्पेशली कोर्ताली आनी सांकवाळ जिल्हा पंचायतीच्या लोकांक की आयज चलता कितें तें. आयज आमी सांकवाडे पळयलेले आहा की सगळे इलिगलिटी चालू आहा. आयज डॅमूय आतां कन्वर्ट जाता, स्लोपूय कन्वर्ट जाता, सगळे इलिगलिटी चालू आसा. आनी तशेंच करून कोर्ताली इगोर्जेची भाट कोण विकता, चोरयो चलता, जायते मेगा प्रोजेक्टूय येता. सो लोकांक हें खबर आसा कितें आहा तें. आनी हे फेस्टीव सिजनान जे पळय इलेक्शनूय हाडलां लोकांक एक्चुली हेजेर आनी डॅमेज जाला. कित्याक बिजनस जो पीक सिजन आहा तो बिजनस पळय डॅमेज जाला. आनी BJPचे कॅन्डिडेट जे आसा, सांकवाळ आमी पळयलें आसा की 2-3 कॅन्डिडेट आसा, कोर्ताली असो कॅन्डिडेट आसा BJPचो. सो लोकांक खबर आसा BJP कॅन्डिडेट कोण ते, आनी लोक तांकां घरा धाडपाचें काम ह्या इलेक्शनाक करतले की म्हाका खात्री आसा. नमस्कार. सध्या ZP इलेक्शन वोटिंग चालू आसा आनी आमी सद्याचे बितकी खांडो ह्या एरियेन, बितकी खांडो कॉन्स्टिट्युन्सी आसा ते एरियेचे आमी भोमा एरियेन आसा सद्या. आनी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता लोकांची वोटिंग रावंड सद्या तरी बरी आसा.
झेडपी इलेक्शन आमी युजली पळयतात की तशे लोक टर्नआउट येयना तशें आमी पळोवपाक शकतात की खूब फावटी झेडपी इलेक्शन लोक तितके प्रतीन मतदान करपाक येना, मातशें वोटींग कमी येता. युजली जे एसेंब्ली इलेक्शन जाता ते पेक्षा कमी येता. पूण सद्या आमी फाटल्यान आमचे भोवमा एरिया आसा थंय पळोवपाक शकतात की सद्या ते लोकांचो टर्नआउट बरो आसा. हांगसर सुमार 17,900 मतां आशिल्लीं फाटले झेडपी इलेक्शन तेन्ना, आनी फाटल्या फावट हांगसर ऑलमोस्ट 56% वोटींग जाल्ली. ह्या वर्सा सद्याचो मॉर्निंग हाफ पळयल्यार सद्या वोटींग टर्नआउट सद्या तरी भोवमा एरियेन बरी आसा. आमकां इवनिंग म्हणल्यार कळटलें की कितलो हांगसर वोटींग टर्नआउट जाल्लो आसता, पूण सद्या तरी हांगसर वोटींग टर्नआउट बरो आसा. टोटल हांगसर 4 कॅन्डिडेट कंटेस्ट करतात.